नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक माया मोगाचो येवकार. श्रीमती लक्ष्मी शेणै आणि श्री वी नंदगोपाल शेणै कण्णूर लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंतू आजी सखी गीत कार्यक्रमाचे दोन्हीचे आवृत्तींतू भाग घेवच्याक आमगेल संगात आसाची मंगळूरचे फामाद हृदय तज्ञ डॉक्टर के मोहन पै आणि तांगेले बायल श्रीमती उषा मोहन पै. तुमकां दोगांकय आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक माया मोगाचो येवकार. आता सुरवेक आमगेले सोयऱ्यांगेले एक सानशी वळख करून घेवया. डॉक्टर के मोहन पै तुमकां सगळ्यांक गोत मंगळूरचे फामाद हृदय तज्ञ तांणी मणिपाल विश्वविद्यानिलयाचे निवृत्त प्राध्यापक. सुमार 35 वर्षाचे अध्यापन अनुभव तांकां कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज तदनंतर एजे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस हांतूय तांणी अध्यापन केलेलं आसा. कर्नाटक, मैसूर, तमिळनाडू, न्यू दिल्ली, गोवा युनिव्हर्सिटीचे संदर्शक परीक्षक जावन आसा. तांणी कार्डियोलॉजी विषयक जावन वैज्ञानिक लेखन मनिला, फिलिपाईन्स, बर्लिन, जर्मनी, दुबई, UAE, मेक्सिको, बार्सिलोना, स्पेन, ऑकलँड, न्यूझीलँड, जपान अशी जगत्याचे विविध कडे तांणी तांगेले लेखन वैज्ञानिक लेखन मंडन केलेलं आसा. कर्नाटक राज्य कोंकणी भाषा अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचे स्थापक सदस्य आणि आता प्रस्तुत अध्यक्ष जावन आसाची. श्री श्रीनिवास पाठशाळा असोसिएशन आणि नळंदा शैक्षणिक संस्थेचे गौरव कार्यदर्शी जावन आसाची. कर्नाटक सरकारानं प्रकट केलेले देवनागरी लिपीचे प्रथम कोंकणी पाठ्यपुस्तक हाजे संपादक मंडळीचे सदस्य जावन आसाची. शाळेंतू तृतीय भास जावन कोंकणी शिकोवचे विषयक कर्नाटक सरकारानं नियुक्त केलेले टास्क फोर्साचे सदस्य. कर्नाटकाचे कोंकणी पाठ्यपुस्तकांक देवनागरीक लिप्यंतर करचे समितीचे सदस्य. पहिले प्राथमिक कोंकणी पाठ्यपुस्तकाचे संपादक जावन आसाची. कन्नडांतू कोंकणी लोकांगेली इतिहासा बद्दल ध्रुव तारेयरू म्हणलेले कादंबरी तांणी बरयल्या आणि ही कादंबरी गोवा कोंकणी अकादमीनं कोंकणीक अनुवाद केला आणि ह्या पुस्तकाक डॉक्टर TMA पै फाउंडेशनाचे प्रशंसना प्रशस्ती फावो जाला. फॉर द लव ऑफ मांडवी इंग्लिशान बरयल कादंबरी हांणी बरयलेले 16 शतमानांतू गोंयचे कोंकणी लोकांगेले वावरा बद्दल आमकां माहिती दिता. 101 मोतया म्हणलेले विविध राष्ट्रीय विषयक लेखनाचो पुंजो कोंकणींतू देवनागरी लिपींतू प्रकट जाला. कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे ट्रस्टी मात्र नाही हांणी विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी शिकवण विभागाचे मुख्यस्थ जावनूय आसाचे. सुमार 4000 छात्रांनी हे सत्रांतू कोंकणी शिकप जोडला. कोडी खबर कोंकणी पाक्षिकांतू 88 लेखन देवनागरी लिपींतू हांणी बरयले प्रथम अंकणकार जावन आसाचे. पणजींतू चल्लेले कोंकणी शिक्षक परिशदेंतू कर्नाटकाचे 15 कोंकणी शिक्षक प्रतिनिधींक घेवन हांणी भाग घेतला. कर्नाटक सरकाराचे कोंकणी पाठ्यपुस्तक रिव्हिजन कमिटीचे अध्यक्ष जावन हांणी आसाचे. हांणी कुंटांत घडलेले कोंकणी साहित्य परिशदेंतू भाग घेतला. अध्यक्ष जावन गी तुम्ही नाही सदस्य जावन. तशीच 2004 इसवींतू कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार हांकां फावो जाला. 2009 हांतू कोंकणी भाषा मंडळाचे कार्यक्रमांतू पुरस्कार हांकां मेळ्ळेलो आसा. तशीच 2011 इसवींतू कोंकणी सारस्वत भूषण पुरस्कार. तशीच 2014 ह्या इसवींतू कोंकणी सांस्कृतिक रायभारी प्रशस्ती कोंकणी सांस्कृतिक संघातर्फेन मेळ्ळेलो आसा. तशीच 2015 इसवींतू माधव मंजुनाथ शानभाग कोंकणी सेवा पुरस्कार हांकां गोवा कोंकणी अकादमी थावन हांकां फावो जाला. आणि गोवा सरकाराचे पुरुषोत्तम काकोडकर कोंकणी स्मारक पुरस्कार 2016 आणि
1900 अखिल भारत कोंकणी परिषद रवींद्र भवन मडगांव गोवा हांगा हे पुरस्कार हांका मेळ्ळेले आसा. तशीच learnkonkani.com विश्व कोंकणी केंद्राचे ऑनलायन कोंकणी शिकवणेचे वेबसायटाचे प्रधान संपादक जावनूय आसाची. तशीच 2021 आम्ही GSB मळेले 12 एपिसोड V4 चॅनला खातीरय हांनी निर्माण केलेले आसा. असले मस्त कोंकणी कथिरी तांगेले तन मन झरयलेले तसले महान एक व्यक्ती आज आमगेले सखी गीत कार्यक्रमाचे सोयरे जावन आयिल्ले आमकां भारी संतोष जाता. परत एक वेळा तुमकां आत्मीय जावन स्वागत करता. आता हांगेल बायल श्रीमती उषा मोहन पै, हांगेले बापूसू श्री कमलाक्ष मुकुंद भट, अम्मा श्रीमती देवयानी भट, हांगेले जनन मार हांनी वाडडिले हांगे शिकवण पुराय मुंबईचे बोरिविलींतू मुंबई विश्वविद्यानिलयाचे B.Com पदवी हांनी जोडल्या. डॉक्टर मोहन पै हांगेल संगाता 1980 इसवींतू म्हळ्यार 1980 हांकां लग्न जालें. कोंकणी हिंदी मराठी इंग्लिश भाशेंतू प्राविण्यता. मंगळूरांतू लयन्स क्लबाचे कार्यदर्शी आणि अध्यक्ष जावन हांनी सेव केला. मंगळूर उडपींतू कोंकणी नाटकांतू हांनी पात्र केलेले आसा. लायन्स क्लबांतू इंग्लिश नाटकांतूय हांनी भाग घेतला. सिटी केबल नेटवर्कांतू प्रथम कोंकणी वार्ता वाचक जावनूय हांकां अनुभव आसा. नळंदा शाळेंतू 1 वर्सा मटाक गौरव शिक्षक जावन काम केला. बालविहार कक्षा आणि वैशाखा शिबिरांतूय सानुचेरडवांक हांनी तरबेत दिलेले आसा. 2012 इसवींतू कुंदापुरांत आयोजन केलेले 1 दिसाचे कोंकणी संमेलनाचे अध्यक्षपणय हांनी घेतिल्ले आसा. आणि विश्व कोंकणी केंद्राचे कोंकणी शिकवण योजनेचे हर एक शाळेक नियमित जावन भेटून चेरडवांक कोंकणी कशी वाजूका आणि कशी बरोवका म्हणून हांनी शिकयता आसाची. आणि मुख्य जावन भारत देशाचे चारय मूल्याक देशाचे सांस्कृतिक दायज शोधन आणि अध्ययन आसक्तीन हांनी प्रवास केला. तशीच जगत्याचे 5 उपखंडाचे 20 देशाचे प्रवासूय केलेले आसा. हे सुंदर दंपतींक एक पुतू डॉक्टर अनंत मोहन पै ऑर्थोपेडिक सर्जन आता चेन्नईचे MGM आस्पत्रेचे CEO जावन आसाची. तशीच धुव संगीता बर्नडट पै जर्मनीचे हायडलबर्ग विश्वविद्यानिलयांतू अंशकालिक जावन शिकयता आसाची. सून रश्मी पै AJ इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस हांगा वाक्श्रवण तज्ञ जावन काम करता आसाची. हांकां दोग चंद बुदंत नात्यो दिवा आणि ध्वनी असल दंपती आज आमगेले सखी गीत कार्यक्रमाक हांनी सोयरे जावन आयल्यांची. आता सुरवेचे प्रश्न डॉक्टर मामाक तुमगेले प्रेम विवाह वे आमगेले विवाह प्रेम लग्न दायज दाखून आसा. जावचे फुडें 1-2 म्हयने फुडें दाखूनय आसा. म्हळ्यार आमी लग्न करून घेवचें म्हणून निश्चय केलेले दीस दाखून लग्न जाता ते प्रेमच आमगेलें. तसो आमगेलो प्रेम विवाहाची. हा नाही आता साधारण एक डॉक्टर वृत्तीन तासूच मनशा डॉक्टर शिकिल्ले म्हळ्यार वैद्यकीय शिकिल्ल्यांकची बायल जावन ताणे हे करताची विंचवणी करची एक क्रम जाल्यार तुमी इथे ते सोडले. एक वैद्यकीय तर जालेली बायल आसताले रे घर म्हणून एक भारी एक महत्वाचे एक स्थान दैवस्थान ते कळलं. आता वैद्यकीय जालेले डॉक्टर जालेले एक्चुअली घर सांबाळ व्हरना म्हण न्हय जाल्यार आमगेल घरान भितर आमगेल मुखावेल पिळगे एक संस्कृत जावका आमगेली आमगेल भास जावका घर चलोवन वरची रीतनीत जावका आमगेल मालगड्यान फुरक्यान कोण दवरलेले रीत कसं आसा परत चलोवन उरत तशें एक व्यक्ती जावका म्हणून एक मनात आमगेले की मस्त पुरा कार्यावळ पुरा आसाची आनी आमी वतना घर अशी सांबाळून व्हरतले आवसूल म्हण की घर सांबाळून व्हरतले एक जावका अशें म्हणून दश्टेरी हांव तें करून गेलें. आतां उशा प्रश्न बामूण जातालो डॉक्टर म्हूण कळतना मनान तूं कसं जालें भंय जाल्ली गी म्हळ्यार डॉक्टर म्हळ्यार तांकां एक वेळ काळ म्हूण ना केन्ना म्हळ्यार थट्ट म्हूण उठान वचूं का तांणी असल मनीस बामूण म्हळ्यार एक विचार मात्यान आई लागी कशी सांदुकून असल नमने बामूण जावका तसल नमने बामूण जावका म्हळ्यार आश केन्नाय हांव केल्लेलें ना. एक कसन म्हळ्यार प्राय म्हाका प्राय सान कितकी काय तितले
तेन्ना ह्या येनी शिकप करचे गम्मत करचे तितले गोत आशिल्ले वय मिगेल अन्नाक व्हरडीक ह्या चेल्लेक एक व्हरडीक कोरका आणि डॉक्टरू सोदूका म्हणल्यार अन्नाले चॉईस आशिल्ले त्या वेळेरी हा मागीर म्हाका काय ना म्हणू ह्या ना कसले चलता म्हणू तशी मागीर आनीक कसन म्हळ्यार मागीर पळोव भितरी सुरवेचो पळोव भितरीची जाल्ले देखून मागीर म्हाका कसं मागशी पळोवची तसल कसं परिस्थिती येईल ना तशें आतां डॉक्टर मॅम तुमी आतां सुरवे सांगले तुमकां तुमगे अम्मा म्हणके घर सांबाळून व्हरतली बायल जाव का म्हणून मना आशिल्लें म्हणून कडेरी बॉम्बयची चिल्ली हांगा मंगळूर म्हळ्यार एक नमगेले आमगेले टिपिकल एक मंगळूर शैलीचे एक जीवन असता नवा वेगळे असता तशें आसतना मुंबईची चिल्ली एका तुमगेल घराचे रीती नीती प्राय हे जावची मेण घेवचीशी करू काणपणी कश्ट जाली गी तुमकां कशी ना हांव कसले म्हाका त्रास जायना ते इत्याक म्हळ्यार कसले जाल्यार आमगेले एक इतिहासकान पळयला रे आमगे लोकांत खंय वचून राबून घातला रे तांगे रक्तांत एक गुण आसता आनी ते जेनेटीक म्हणून म्हणटात तो गुण कशे आसता म्हणून म्हळ्यार आमगे पुर्वजाल विचार कशे आसता तो तांचे भितर आसता हें म्हाका खात्रीन जाता आशिल्लें कसन जावका वातावरण तें जावका ते वातावरण म्हणल्यार प्रत्येक तशीच ते वातावरण म्हणल्यार ते जिन्स एक्सप्रेस जाता म्हणून वैद्यकीय डॉक्टर सांगतात तसं त्या वातावरण आमगे घरांत खरेपणान आसा कितली की आमगेले पिळगे देखून आसा तसो खंय देखून आयला रे मुंबयचे आजे कसाले एकदम आधुनिक शैली जीवन जालें रे कळ्ळें म्हण आमकां दिसता पूण तशें खरें म्हाका वचून हांव पळोवन आयल्यार म्हाका तें दिसना तितलें हें म्हूण दिसना तसो आमगेलो आमचे भितर तें खंडीत तें वापस तें जे जिन्स देखून भायर पडटा म्हणून म्हाका विश्वास आशिल्लो तसो म्हाका ही चिंत केन्नाय मना येयना आतां उशा डॉक्टर मामान सांगले ते एक चिंता नाशिल्ली म्हणजे जाल्यार तुमकां बॉम्बय तुकून तुमी हांगा आयलेची मंगळुरा म्हळ्यार ताजे फुडें प्रथमे अशी येवन अशें पुरो मलगडाल गांव म्हूण सांगून मंगळुरा जाल्यार एक केदना खातीरय आनी शाश्वत हांगाचे रावचे म्हळ्यार तसली एक परिस्थिती येतना मंगळुरा आपणावन घेवच्याक मंगळूरचे रिती नीती आपणावन घेवच्याक तुमकां इल्ले कश्ट कस जाले नाही कसं तुमगेल तेदना परिस्थिती कस जाली देवड घास कोणी लायक प्रश्न हो म्हळ्यार टोटली विंगड वातावरण थंय आमी कॉलेजा वचचे ट्रेनार वचचे जाल्यार एक आमगेले आथांनी जेनेटिक्स म्हणलें पळय तशीच कॉलेजा देखून घर कडेन थंय भोंवच्या वचचे हांगा भोंवच्या वचचे ह्या टायम भितर आमी घरा येवका त्या शिस्तू घरान तूं आमगेले घरकड चलत आशिल्लें तें आनी हांगा येत तरी सगळे आमी म्हळ्यार वट्टू एक कुटुंबान तूं एक जॉयंट फॅमिली म्हणल्यार हांगा आमी राबता आशिल्ले घरान तूं सगळे व्यक्त्यांनी प्रती एक हांगेले भाव असो मिगेल माय असोची माव असो पुरा जनान आपणेली घरकडची दूशी आपणयली आनी म्हाका दिसता चिकेची चडच ह्या अटेन्शन दिवन म्हळ्यार म्हाका कसं न्ही उणेपण दिसूनच म्हणलें एक भावन दाखोवन आनी त्या आशिल्ली निमित्त मिगेल नंदो सक्कडे मस्त आ म्हळ्यार धाकली सून जाल्ली तेज देखून चिके चड अटेन्शन मेळ्ळें म्हूण म्हाका दिसता तेज देखून म्हाका तांतू भितर ह्या मिक्स जावच्याक म्हाका कसं न्ही व्हडले कश्ट जायनी मागीर पुरा मिगेल मायन मस्त सपोर्ट केला कसं न्ही तुका जाय जाल्यार करी म्हणून सकड आता डॉक्टर मॅम तुम्ही हृदय तज्ञ जाल्यार तुम्ही शिकिल्ली विद्या बदल जावन बायलेल हृदया भितर रिग्गू का कसले प्रयोजन पडलेलं ना म्हणून तुमकां दिशिल्लेच गी म्हळ्यार बायलेल हृदया भितर वचूंक जाल्यार तुम्ही शिकिल्ली विद्येक कांय प्रयोजन ना म्हणून म्हाका लोकां हृदया वचूंक कांय त्रास ना हृदया विद्या वैद्यकीय जावन शिकून आसता पुरो जाल्यार हृदया भितर वचची एक विद्या आसता ती विद्या विंगडना म्हणल्यार वाट आसा ते आमगे साहित्यांत की संगीतांत की आमगेले ट्रेडिशन म्हणटात हांचे भितर आसता ती विद्या
ती आम्ही काण घेवच्याक शिकनात लोक हा हांव शिकला हा सोनू ते तुम्ही कसं म्हणे ते सांगल्यार आमगेल बाकी आमकां आमगे लोकांना हृदया वती कशी म्हण हा. ती बायल असच्या पुरो मिगेले इष्ट दोस्त असच्या पुरो तांगल संबंध असच्या पुरो घराचे असच्या पुरो कुटुंबाचे असच्या पुरो मिगेल विश्व कोंकणी केंद्रात मिगेल काम करता लोक असच्या पुरो तांकां एक तांकां मनाक कसन दिसता तांगेल मनात एक विचार असता खंयचे एक वातावरण असताना तो विचार कशी चलता म्हणून एक आमी थोडे अध्ययन करून पळोवप हा हक्का हमके नमुन्याचे विचार लायक दिसता म्हणताना ताका ते संबंध दवरून घेवप तस तो ताका हृदया भितर वता ह्या मनशाक संगीत बारीक खुश जाता ताका संगीता योग्य विचार करता ह्या मनशाक म्हाका सिनेमा म्हणा मस्त जायना हा मस्त सिनेमा वचना जाल्यार एकमेकाला कोणे एकलो आसता आतां एक मिगेले बायलो आसा ती सान आसता मस्त सिनेमा पळयत तशी ते चेडूपणा ती सिनेमा विशेष तशी म्हूण कळत आमी रंगोली दवरतात नित्य दवरतात आयताराची रंगोली येता दूरदर्शनार तांचे पुरो सिनेमा पदोची ते आमी दोग जाण दवरून पळयतात ती सान आसतना पूण ताचे रुची आसा तसो ताची वाट खंयची आसा ती वच्चा पळयता तशी प्रत्येक मनशाक हृदया भितर वच्चाक एक वाट आसता ती वाटेचे म्हाका कसं म्हणटा ते नॅक म्हणत न्हय एक हे आशिल्लें तसो म्हाका कांय त्रास जाय आता तुमगेले बायोडेटात हांव सांगले म्हळ्यार तुमगेले जीवन वृत्तांत तांतू तुमगेले वैद्यकीयाक सम जावन कोंकणीची आसत ती तितली आसा तशें आसतना हे सगळो दीस आस्पत्रा मागीर थंय अध्यापन ते जाल्ले ताजे नंतर घरा येवन पासे कोंकणी म्हणटना उश मायेन जो केन्नाय पूण कोप्पी लसगी कसं हे तुमगेले खंय जेवचें ना हांवें म्हाका केदे टायम दिना हांवें म्हण तशें कसले केन्नाय तिणें ताका ऑब्जेक्शन कळेल ना अडकड केलेल ना आनी कसं म्हणल्यार हांव ते करता ते नमुन्याचे ओटू बसून जेवल्या म्हणून तशी तांतू रूच येयली आतां न्ही मुंबय आशिल्ले आतां जाल्यार मुंबय आशिल्ले लोक हांकां कोंकणी भाशे बगे चड कसं एक मोग हे म्हणना ते म्हळ्यार प्राय आहा ते महाराष्ट्रा भितर पुरो मराठी भाशा चड आसा आमगेले लोक कमी आसता आमगेले भाशेची तांकां प्रेम मस्त उणें आसता आनी ताजें अध्ययन तांकां उणें आसता जाल्यार आमी हांगा ह्या गांवां भितर हांगा ल्हान दाखुनूच कोंकणी कामांत देवन येयले मेगल हांव सुला की हांव निमगूच आशिल्लें तिणें केन्नाय काणी सांगचे पुनवे चंद्रा आज बसून तिणें काणी सांगली आमी कोंकणी लोक रे आमी गोंयांत दाखून येयले रे गोंयांत दाखून धांवन येयले काय आमी कित्याक गोंयांत आमी धांवन येयले ते अशें जालें काय रे ते पोर्तुगीजाक मस्त त्रास जालो काय रे अशें जालें तशें जाल्यार आमच्या लोकांनी कसं केलें म्हणून ताका कळना अशें तिका लागीं निमगी तासची तिणें थोडी सांगचे ती गत असेल तितले तू ओढ जा रे तू शिक लायक करून आणि तूच संशोधन करून सोदून काड अशें म्हूण तिणें म्हाका ल्हान आसतना मेल मात तेंगेलेलें आशिल्लें तसो ती ताजे कम कुरत आशिल्लें मेल वैद्यकीय हे वेगळें दिसता पळयतना हे कोंकणी काम भाशे काम आनी वैद्यकीय वेगळे आसता ते शुद्ध वैज्ञानीक दृश्टेरी वता हांगा भितर मस्त इमोशनल म्हणटा असल हे चड आसता जाल्यार ताका एक उगूर उद्दाक कोण ते वाडत आयले ते हाक्कनी ते समानांतर जावन वाडून येयले ते समानांतर जावन वाडून येयले आमी घरा भितर वट्ट आसतना हांव आनी मेगेल बायलेर हांव ताची खबर उलयत आशिल्लो ताचें काम करता आशिल्लो आमकां सांगला म्हण की उगूर आमगेले ते जेवणा ताट एक जालें म्हळ्यार बायले वयर ते थापील न्हय तिने स्वतः जावन प्रितिरी मोगारी भारी खुशेरी संतोष बघून हे काम केलं तशें आता तुम्ही तुमगेल्या अम्माल खबर कळली अम्मा बारे हांगाचे भारी ख्यात होटेल उद्यमी कुडपी श्रीनिवास शेणैल धुव म्हळ्यार धुवे काही लायक खाण जेवणाचे हे आशा पुरो कोरू गोत्त शाक बरे तुमकां लायक कोण खावन आशा पुरो ना जाल्यार तुमी आज्याल होटला वोन खावन जिब्बे रुची लायक कोण घेवन आशा पुरो वय जाल्यार ऊ शाकाक कसले ताजीन एक म्हळ्यार एक सवाल शी आयिल्ली आसगी माई रांदपा बुद्दन ती बामणाल जी बाई आज्याल होटला वचून खावन हे जाला आपण कशी बामणाले हरद्या रिकचे पोट्टा तुकून म्हणून एक हे आसा म्हणणे आसा म्हळ्यार पोट्टा रुची रुची कोण दितना बायल आनी काही लागी जाता तुमी खंयची वाटेर रिगलेची खंयचे वाटेर म्हाका रिगो म्हणून पडे म्हाका रेडी मेळ्ळा
म्हाका रेडी प्लेटार मेळ्ळा वय आता खाणा जेवणाविषयी मागेल रांदप खरेची हं, भारी चंद करून वय. रांदप करता आशिल्ली वय. जाल्यार हांगेल घरकडची चेल्ल्या चेडू जो आसा पळय हं. तांगे जीब पाजिल ना हं, आता हांनी मात्र न्ही हं. हांगेले 2 अण्णा हं. हांव तांकां लागीं दुखून पळयला पाजिले हे समजायनी ते समजायनी केन्नाय म्हणाची हं. तांणी जाय जाल्यार ह्यो नीट मिरसांगो मागीर हॉटला भितर तांकां कोण गोत्तोस ओ कळवा हांकांय गोत्तोस जाल्यार हं. हांगेल चिकेची वैद्यकीय आनी थोडे हे आशिल्ले निमित्त तांणी वासरीन तामगेल्यान तूं इंटरफियर जायनाची जाल्यार मिगेलो व्हड भाई हो तांणी पुरा कसं न्ही हे आनी टिप्स दिता आशिल्लींची तूं त्या कर तुवें तें लायक जाता एकय आमगेलो तूं मेंड करता आशिल्ले खंयचेय प्रिपरेशन घेवन येवचें तशें देखून म्हाका त्या प्रश्नूय येयनी वय ते तुकून तुमके खंयचें रिच खंयचें भितर म्हळ्यार प्रश्न वय जाल्यार हांव तुमगेले एक आल्बम अशी पळयलेले आसा फोटोचे तांत पळयल्यार तुमी भारी एक नमन्याचे केन्ना पळयले आतां सुरवे वारडी जाल तशें एक हनीमून मुडार एक भोंवचे आसा न्हू ती प्राय जाता जाता येता नाही तुमगेले ते हनीमून मूड केन्ना हे जाल्लेले ना ताजी एक गुट्टू कसं म्हणून एक सांगू येतो दाट मम्मान सांगू येत फर्स्ट मागीर गेल मनी मुना गुट्टू भारी वगी हें जाला व्यक्त जाला आमी लग्न जालेले तशीची आमी भोंवच्या गेलेले भोंवच्या वती एक हें आसता आमी पळय हें आमी नाटक केलेलें आमी 1980 आमगे लग्न जालें म्हणून 2 वर्स भितर कोंकणी नाटक एक कोंकणी नाटका भितर आमी अशीची एक चेल्लो आनी एक चेल्ली दोस्ती जावची ह्या नाटका भितर आमी पात्र घेतला त्या नाटका भितर एकदम हें आसा कसन रोमॅन्टीक म्हळ्यार प्रितीची हें आसा तो तीन घरा येयली तो वळी वो चेल्लो भितर येता ती कोण की भायर दाखोवन येयली चेल्ली तीन बसून आसतना हो शास्त्रीय संगीत म्हणटा वाण म्हणचे यमन राग वो यमन रागाचे विशय म्हणटा वता आनी घरात कामात आयकता कस्सो न सांदन्याक ते चिल्ले पडून हो एक पद म्हणच्या सुरू केलं हाणें पिशी पद म्हणटा असं एक वातावरण आमगेले हातूंत भितर केन्नाय चालू आसता तशें आमी हे भोंवच्या गेले तेन्ना आमगेले मार्गशीर पुनवेक आमगेले निश्चयता मूल जाना माघ पुनवेक 2 म्हयन्यान आमगे लग्न जालें तशें एक 8-10 दिसान आमी भोंवडेक गेले गमत कसन म्हणून म्हळ्यार आमी खंय राजस्थान वचून पाविले एक रेल्वे स्टेशन की बस स्टँडा वचून पावतना एक सुटकेदार बसतू एक अर्द कप चा हाडीत तुका एकदम आय आसता चा हाडा निघता चा गेला हाता दिलेले ढब्बनी पडली कळलं तुका सुत्तशील पुरा आमी सान प्रयाची चल्लनी चिल्ली रब्बनी पित्ताची सुत्तशील बायल मनशान पर म्हाका कशी कोण पळोवच्या सुरू केलें कळतानी पळय पट्टी न्हय कळना 8-8.5 म्हयने भितर आमगेलो चेडू जाला म्हळ्यार ते वातावरण ते जालेले सृष्टी जालेले ते एक मोगात जीवन आमगेलें केन्नाय ते म्हाका पळयलें ना वय 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 आतां तुमी एक नाटक सीन म्हणून दाखयलें नाटकांत बहुशा उशाक चड हे आसा पुरो प्राविण्य तुमकां कितलेस की म्हाका गुतना हांव तुमी दोगांनी केलेलें नाटक पळय न्ही जाल्यार बायलेन लायक कोण एक्ट कोरून तिका चड क्लॅप्स पडल्या वेळा जो तुमकां चिक्की मनान जो काही येदे ना तशें जायना चड क्लॅप मेळ्ळ्यार म्हाका खुशी म्हणून म्हळ्यार आमी जे ओट्टू जावन केलेलें काम अरे जैतवंत जाला म्हणून म्हाका एक फिलींग वय 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 तातूंत म्हाका खुशी चड वय इथे म्हळ्यार ते नाटक पर बरयली हांवेंची गेलो हात मागोत तसो हांवें बरयली नाटक ताका थीम दिलें हांवेंची ताणें लायक कोण ते प्रदर्शन केलां आनी कोण ते चांग प्रदर्शन केल्यार ही म्हाका खुशी आशिल्ली केल्यार आनीक चड खुशी म्हाका दिशिल्ली एक हांव सांगता ह्या नाटक बुरा करतना विंगड कोणीय भायल मनश म्हणजे ह्या 1980 देखून 1985 मध्ये जाल्ले संगती भाईल मनश आमगेल्यान तो रोल घेना आशिल्ली घेवच्या येयना आशिल्ली देखून तू निमगेले प्रश्न सहज कसल्या म्हळ्यार हो एकली बायल पुरा जन पळोवच्या येताची कशी करता कसं करता आनी म्हणून सकट
जाल्यार तें एक आमी बुन्याद घाल्ल्या वरी जालें वय. ताज मागीर मस्त बायल मनशांनी हा. हातूंत भितर भाग घेवच्या सूर वय, केल्ले वय. साहित्याचो तांगेले इतले सनसन कसले आसता जाल्यार वय. भायर येवन करचे तितले वय. स्टेजार येवन उलोवचे तितले तसं कडेन नाशिल्लें तर वय तुमकां तशें जाल्यार अभिनयात पुराय डॉक्टर मामाले आनी तुमगे वय. माय मावाले पुरो लायक सपोर्ट लायक आमगेल घर कडेन प्रॅक्टीस करता आशिल्ली. हा पुरा जणांन येवचे हा. आमगेल पुरा जेवण जाल्ले 9 वरे 9:30 नंतर येवचे कामां तांगेल कामां वता न्हय घर कडेन येवन मागीर आमी बार थंय घर कडते ते चौक मारल्या घर कशी नुता कसले लायक सपोर्ट मिगेल मायगेल आनी मावाले तांकांय खुशीची तांगेल घरा भितरीच असं एक प्रॅक्टीस की कसं या जात असं म्हणून आता वैद्यकीय वृत्ती म्हळ्यार डॉक्टरान आता पेशंटा पळय ते सान प्रायाचे पेशंट अशा पळय तांकां आपडका पडटा नाल्यार सन्न प्रायाचे नर्सनी सुತ್ತमुत्त आसताची चंचंद अशी पुरो आसता तुमकां जो काही पोट्टा संकटशी जालेलो ना तशें केन्नाय जाल्लें ना इता म्हळ्यार तांगेले एक नेचर कशें म्हळ्यार तांगेले इतले एक लायन ड्रॉ करताची म्हाका धैर्य आशिल्लें मस्त तांगेले प्री मिगेले वार्डिके फुडली खबर आहे तशीची तांणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट आशिल्लींची आनी ट्रेकिंगा चमकलींची मस्त सकट तांगेले ऍक्टिव्हिटीज मल्टी फॅसेटेड म्हणून येतं खाली वैद्यकीय मात्र नाही पुरा अंतूय तांकां जावका तशें आसतना हांव रेस्ट्रिक्शन घाल्ल्यार ह्या मनशाले कसं म्हणटाची क्रिएटिव्हिटी हे जावन वता दाखोवन वता आनी हांव क्लोज ताका म्हाका चिकेची सायकोलॉजिकल हे करचे नॅचरल टॅलेंट असं तुगेले सायकोलॉजी कसं म्हण सादारण म्हाका कळटा तशी कळतशिल्लें तागेले हावभाव आनी अनेक कसन मॅडम सगळा पशी मुख्य हंगा आम्ही ओट्टू मेळटना ज्यान दादलो मनश वार्डीक विवाहित आशिल्ले तांणी बायलांक आपोवन हाडा आशिल्ले हांणी तो रूल केलो खंयचेय आमी गॅदरिंग प्रोग्राम आमगेल खंयच्याक घरकड पार्टीज कसने असल्यार आमी आपोवचे जाल्यार तुमगेल पत्नी ओट्टू येवका म्हणून आनी टायम पाबंद इतले टायम भितर आमगेल आसता म्हण सुरवेका सांगचे म्हळ्यार मागीर तुमी वचाची म्हणून जायना इतले टायम भितर आमगेल एक शिस्त आमी दवरून घेतल्या तशी आजीकय आमगेले कोण कॉन्टॅक्ट कसं हे आसा आमी घरा इन्वाइट करचे जाल्यार बायले घेवन यो म्हणून म्हणचे आम्ही सुरवे नाटक करतना 6 जण मिगेल मित्र आले तुमी तुमगेल बायलां समेत येवन करता तुगेली दोस्ती ती नाटका भितर तुगेली बायला असल नमुन्यात एक नाटक रचयलें तुम्ही हे करून दिवका आम्ही हे नाटका कडेन एक सुरवेत केलेलं नाटक 2 वर्सांना आमगेल कमलाक्ष्मी केके पयलें साठी शांती कार्यावळी उडपा देवळा भितर जालें हांव पै मामाक सांगलें कसं सांस्कृतीक कसं रे कोणे नाच रे आम्ही नाटक करू म्हण यो रे म्हणालो कोंकणी नाटक आनीक खुश जाले म्हणून पण बायला तुम्ही पुरे करता यो तू म्हणून म्हणालो कसं अरेंजमेंट म्हणून करून दिले म्हणते एक नाटक आम्ही उडपा देवळा कोंकणी तुझे नाटक नाटक पुरं कोंकणी तुमगे ते नाटक पुरं कसं झाले तेन्ना काळार पुरा कसं रेकॉर्डिंग ना टेप ना शूटिंग ना एटलिस्ट स्क्रिप्ट पण आसता स्क्रिप्ट बरो चेंज करचे नाटक केलं एक नाटक चंद नाव कसं व्यंकट मामा वैकुंठ म्हणून आणि एक केप्याल सांत म्हणून अशी नाना पौराणिकताय केला कडेन आमी कृष्ण सत्यभामाने एक ते आमगेल प्राय एक 1996 की 7 ते अंतिम नाटक नंतर आमी केलेलं ना अशी आमी कोंकणी नाटकाक आनी परत मेळना येयल्ले निमित्त चलत घ्या एक तुवें लग्ना फुडली खबर म्हणून सांगलें एक तमाशे खबर कसं म्हणून म्हळ्यार ही गेल बाप सुना हांगा कोडयालच्या लोकांक चलता मेळून घेवन खबर निमगेली कळना मागीर ताका कळ्ळें हे 7-8 माती देखून हांगा राबल्याची गेला जो कस्तुरी नागेश पै हे करता मुंबयन तांणी बारी तो फेमस पुरा कळ्ळें तरी
याच्याली पुरा बारी हांगा देवळा कार्यक्रम समाजा कार्यक्रम या कार्यक्रम तांतू करा हे पुरा तिके ऍक्टिव्ह केले म्हणून तरी हाका सन्मान येन दिसली ती मागीर देवळा आम्ही लग्न जालें ते सुची ते देवळा वता न्हय देवळा प्रसाद घेवन भायर येतना हाणें आगेली एक कुशाल पळय हांवें 100 पट्टी सांगून न्हू धुवेक तू परडे कोण दिल्या कळना म्हाका माफ कर का तूं व्हड नाका तुका 200 पट्टी सांगून हांव चांगचालो म्हणून सांगला तसं आयकून दोघे हासले आमकां एक हे आशिल्ली प्रिती विश्वास आशिल्ली आमगेले संबंध आमगेले जीवन चलत गेलो मुखार तो आता ह्या म्हणल्यार पळय कसं प्रेम विवाह हक्काचे प्रेम म्हणजे न्हय संबंध आम्ही वाडोवन हाडलेले वयरी ताका प्रेम चड महत्वाचे बुन्याद घट्टी बसता म्हणजे म्हाका दिसता आता तुमगेल्याक कितलं कापड आसाची खंयची कलरा कापड आसा म्हणून डॉक्टर मामा गोतस की ना तुमकां तांगेले पळय तांक पर चंद कोण हाडची तुम्ही चंद कोण हाड ना त्या वय तशीची त्या विशयांत स्वतंत्र खरे सांगच्या गेल्यार तांकां मिगेल्या भांगर कितलेस कापड हांव कोणाकय विकल्यार रे तांकां कळना मिगेली खरे सांगता कोणाकय गोतना म्हाका मात्र गोतशे मिगेल्या भांगर कसं नसं म्हण लोकर आले गीतांनी केन्नाय येना मिगेले इतले हांव काडचे दवरचे तितले करचे आनी हांव घालची कशी नाची ना तेच देखून तांणी हे नव गो म्हण म्हणजे प्रत्येक तांकां नवे दिसता आपास एक 3-4 म्हयने नापास हाडले त्यावेळी नवे म्हण दिसता तांकां जाल्यार हांव करयना म्हण त्यावेळी गोतूस कसं जाल्यार म्हळ्यार बँक अकाउंटाचे मेसेज येता तांकां मिगेले इतले करूंकय जायना तुकाच एक सरप्राईज हाण दिल्लेले न्ही घटना कसं तू बर्थडे सगळे लायफान तू आता 40 वर्ष जाल्ले मिगेल एक 25th एनिवर्सरीक म्हाका एक खंय दुखून हाडलो की म्हाका गोतना वो तो हाजी फोटो री आशिल्लो तो फात्तोर आसना तांणी हाडले आनी ताका पेंडंट कोरोनूची म्हाका दिलें दुसरे खंयचेय भांगर आमी केल्लेले ना हांवें केल्लेले ना ते हाण दिल्ला तांणी आनी ते म्हाका मस्त मौल्याचे तेच देखून हांव चड घालचे ते विंगड सकड म्हाका ताजे हे संगीताक मस्त उमेद आशिल्ली निमित्त आमकां ते फोटोन दिसता पळय अशी आमी तंते म्हणता आसताची आमी एक युगल गीत दोग जाणांक शास्त्रीय संगीताची मस्त उमेद आसा तसो हे एक तांतो दिसता तो फात्तोर आता तुम्ही प्रवास मस्त वताची म्हण म्हळ्यार हे वैद्यकीय वृत्ती मध्ये कशी डॉक्टर मामा फ्री करून वरची तुवें कोण प्रवास ह्या घालचे हे प्लॅन करचे न्ही कोण ते चेडावत कशें म्हण म्हळ्यार हांवें करचें ते इत्याक म्हण म्हळ्यार मिगेलें वैद्यकीय जे आमगे संशोधन जाता 1-2-3 वर्सांचे आमी काम करून एक पेपर तयार करता आनी ते पेपर प्रेजेंटेशनाक हांवें सगळे जगत्याचे अति उंच हायेस्ट हे कसं आसा वर्ल्ड काँग्रेस ऑफ कार्डिओलॉजी म्हणून जगत्या सगळे पयशे उडते 150 देशाचे हे येतात ते खंयच म्हणून सोदता म्हाका हांव ताजे एक सदस्य जावन आसा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशनाचे म्हाका येता ते खंयच्या देशान ते संमेलन आसा म्हणून ताका आमगेले 6 म्हयने तयार जाता कारण त्या देशा वचूका थंय मेल पेपर प्रेजेंट कोरका ते पेपर स्वीकार जाला म्हणाले एक व्हड एक गौरव आसा कारण जागतीक मट्टार जावता ते पेपराक ताका कितले एक स्टँडर्ड ना जाल्यार तांणी ते स्वीकार करनाचे कळना अशी ते आमगेले पेपर प्रेजेंटेशन आसतना हांव ते तयार करता आनी तेच ना कसले करता म्हणून म्हळ्यार पळगो अमके बार्सेलोना भितर आमगेलें संमेलन एक उदाहरण सांगता ते पेपर प्रेजेंटेशन करता पळय आमी पोर्तुगाला पोर्तुगाला कित्याक वचूका म्हणून म्हळ्यार आमकां आमगेलो इतिहास कशी गोतस पोर्तुगालाचे ब्रागा म्हळ्यार गांवा भितर 35,000 भारता संबंध पविले सरकारी दाखल आसा तांणी दाखलीकरणां भारी हुशार आमकां ते गांवां वचूका भारी ल्हान गांव 6 किलोमीटर ते कडचुका लिस्बना नकून रात्री आमी सगळेच प्रयाण करून ते गांवांक गेल्ले कशें लायक म्हळ्यार
त्या म्युझियमा भितर ताणें एक ओल्ड लायब्ररी केला. त्या लायब्ररी भितर एक पोर्तुगाल व्यक्तीक दूड दिवन 2 की 3 दिसाक ताका भाड्याक घेवन ताणें आमकां डॉक्युमेंट वाचून सांगलें खंयचे खंयचे डॉक्युमेंट आमी ते गोवा इन्क्विजिशना बद्दे आनी खूब आमकां खबर मेळ्ळी. ते खबर पुरा बरोवन घेवन येवन म्हगेले द लव ऑफ मांडो भितर ते पुरा सांगला. अशी आमगेले हें करतना खाली एक अशी एक फाल्यां सिंगापुरा वचप तेश पुरो ना. बार्सोलोनान केल्ले रे. बार्सोलोना केन्ना तांगेल प्रेजेंटेशन पुरो आसतना तेन्ना ते अटेंड करता. तांतू एक असं कसं म्हळ्यार तांगेल ते हाजे हॉल असतना खंयचे तांगेल प्रेझेंट करचे हॉल एक तांणी ते दुसरे विविध कडेन जातो आसताची सगळो दीस आसता ते कॉन्फरन्स कडेन आनी खंय आसताची पळय. हांव थंय तांगेलो तूं बसतशी भितर वचून हांव बसतशी. म्हाका तें आयकुच्याक मस्त टेक्निकल ना जाल्यार थोडे एक अर्थ जाय न्ही जाल्यार हांव ते हांगे लोटू आस म्हण जालें मागीर हांव घरकड वतर एक खंय वतर हांव निमगूच आसता कसं नाही तशें थोडे ज्ञान मस्त नाही जाल्यार हांव त्या अन्य तुमगेल बायोडेटा वाचल्यावे तुमकां पूरा गेल्लेले गांवचे देशाचे एक सांस्कृतिक दायज कसले ताजे बद्दल तुमकां चड आसक्ती म्हणून जाल्यार आमी बायल मनशी खंय टुरा गेल्यार आमकां शॉपिंगा पिशे तुमकां तें नाशिल्लें ना. कितें हांव केन्नाय खंयचेय कडेन गेल्यार शॉपिंगाक म्हगेली ना. बामणा खंय कर करचे ना ना तशी पक्कने एक तुमकां बदाय एक पुण्य तुमी आमी खंय गेल्यार बामणा बाद दिवचेच आमी शॉपिंग तुमी मात्र कितले घंटे जाय जाल्यार भोव न्हय म्हाका कापोव नाका म्हणून सांगचे बामणा कडेन एक कडेन आर्ता कसं जाल्ला म्हळ्यार कॉन्फरन्साक सिक्युरिटी कारणान आनी सकड आमकां हें कसं न्हय आमी भायर बैसोका accompanying persons आमी आमकां एक विंगड रेक्रिएशन रूम्स हॉल या पुरा फॅमिली जाईल असता ते आसता जाल्यार हांव 1 की 2 पंत मात्र म्हगेल इतल्याक रिक्षा करून हांव भोव नायिल्लें आसा ना म्हूण म्हणा पण शॉपिंग करना म्हगेल इतल्या म्हाका खंयचे एक साना आंगडी भितर एक त्या गांवचे एक सानाचे एक कसं मेमेंटो तितलें घेवचें शॉपिंग तितलेंच रोडांक वचना. म्युझियमाक गेल्यार भारतीय सेक्शन आसपा पळयता खंय गेल्यार सुरवेरी कळना मिनिएचर पेंटिंग आसपा पळयता. आमगेल्या देशासून चड म्हाका तें चिकणी चित्र म्हणटा पळय मस्त उमेद आमकां आमी मस्त अध्ययन करता तें सोदून वता आशिल्लें. आमगेलें हें खंय आसा आमगेल्या देशाचें त्या म्युझियमांत एक दीस 1.5 दीस 2 दीस आमी तें पळयलें. ग्रुप टुरार मॉलाक आनी शांगांनी परत वचचें भारी वचचें ना म्हणून अशी एक राउंड मारून येवचें परत इतलें. ग्रुप टुरार गेल्यार त्या सकड मेळना आमकां एक लिमिटेड टायम मेळ्ळेलो आसता. म्हाका हांकां आतां आमी आमगेलो कितली वैद्यकीय लोक आसताची तांगेल बायल आसताची कोणी आनाच आमगेलो तांणी शॉपिंग त्या जाग्यार इतले दूर वचून शॉपिंग करनाशी वचचे आमी तांगेले प्रत्येक विचार वेगळे असता. आमी तांतू बैसून ते कसकसान आसा मस्त वेळू पळोवन अध्ययन करून दोगो जन तिन्नीच्यान असल्यार आमकां करकर जाता म्हणजे तांकां इंट्रस्ट ना जाल्यार तांणी आमी गोंयाक गेले तवळ एक पटीक एक सणाचें एक हें जालें म्हण म्हळ्यार हांव एक टॅक्सीच्या सांगलें अरे म्हाका केळशी व्हर रे म्हणून केळशी कित्याक म्हणून म्हणाल केळशी व्हर रे मरे तूं तुका टॅक्सी दिल्या म्हाका व्हर केळशी काही ना तें म्हणालो. अरे तें आस रे म्हाका पळोवचें आसता एक फातर मात्र आसा म्हणून म्हणालो. म्हाका तो फातरूच पळोव का फातर कितें आसा पळोवच्याक तुका बिचार व्हरता म्हणून म्हणालो. गोंयच्योची मनीस कळना नाका सायबा म्हाका तूं केळशीक व्हर म्हणून म्हणा. केळशी म्हळ्यार केळोशी म्हळ्यार गांव आशिल्लो तो हे गौडपादाच्या मठाचें मूळ स्थान आशिल्लें. तें गांव पुर्तुगीजांनी 1564 कितले की 65 इसव्यान भितर ते लासून घालें आनी ताची एकच आज प्रतीक तें आसचें म्हणून तो फातर हो गांव हांगा आशिल्लो म्हणून एक ते पळोवचे खातीर आमकां वचचें का ताक बारी समाधान ताक एक ना खुशी आनी बिचार गंमत भोंवच्या वचचें ना तें खंय केळशी वताची असल मस्त पुरा परिस्थिती हें आमकां हें जाल्ल्याची इवन विदेशांत जाल्यार जाल्ल्याची.
ಬಹುಶಃ तुम्ही बॉम्बे सांतुकून होड जालेल तुकून तुमक शॉपिंग पिशिनागी म्हणून मला ते पुरा रोड साइड ते हे पर मेळत ना आम्ही पर आमक बॉम्बे म्हळ्यार उबा मार्ग बरी नाही कसं मेळता वय तुमक ते पळोन पळोन ಬಹುशಃ ताजी आसक्ती उणी की ना तश कसले ना जाल्यार मे बी मेगे स्वभाव तशी कितकी काय आता म्हाका कोणी गिफ्ट जावन कापडांनी दिल्ले रस पळय मस्त जन तांगेले चॉईस ते समना लायक ना ते मिगेले टेस्टाच नाही आणि हांव तश करना केन्नाय समजा कोण हांव दवरता ताका मद्याची मर्याद दिता आनी हांव घालता ताका ताका यूज करता अशी कितकी काय म्हाका आशिना ताजी मागीर आतां ह्या म्हणटात बंबई म्हणटात म्हाका खूण घालयले स्ट्रीट फूड खावचे जोर आश आशिल्ली म्हाका अभ्यास म्हळ्यार कॉलेजा वतना त्या एक मात्र आणि घरकड कोणा लेगीत सांगू ना त्या विशय म्हण 1980s तांणी खबर सांगली ना राजस्थाना गेले तेन्ना कसं जाल्लें सगळं तेन्ना म्हाका कशें जाल्यार कोर न्हू दिल्ली वतना म्हाका दिवू का म्हणलें हट ताजी एक हे कसं म्हणताची ताजी ते कशी करताची पाणीपुरी ताजी सकड एक सांगेल पळोवन ताजी मागेरी आज येताय हांव स्ट्रीट फूड म्हणल्यार खायना आता घरकडे करचे हांवें डॉक्टरान सांगले म्हाका डिस्करेज करूंक ताजी कसकसन फायदे कसकसन फायदे नाही डिसएडवांटेजेस मागीर हांव आज बरें हें ना सो ते वय मी आशी म्हणजे कसले ना मिस करना हांव तशें आतां तुमगेले चेडू तांगेले शिकवण जेवो तांणी कसं शिकू का म्हणलेले नातल्यार तांगे लग्ना वेळार कोणा लोट संबंध कोर का म्हणलें ते पुरा विचारू कोणाले चड ताका डॉक्टर मम्माले या गी नाही तुमगेले कोणाले 4 जण आले म्हळ्यार कोण कोण आमी चेडू जाले चेडू वतानी आमी ओट्टू मेळनू डिस्कस कोरनूची खंयचेय मॅटर आमी डिस्कस कोरनूची म्हळ्यार आमकां एक अभ्यास आसा जेवणाक ब्रेकफास्टाक घरा कोण आसता टू बैसू अंत भितरी मिगेल पुतू तो पुतून येतो तागेल वार्डिकेट लग्नाक हे येतना एक ल्हान खबर आमगे संवसारांत जालेले निमित्त ते आमी शंका पडटा कसं म्हळ्यार ह्या पुतून म्हळ्यार मेल मालगड भावाल पूत हे चेल्ल्यान पाळणें आसतना मेल मालगड भाव गेलो ह्या चेल्ल्यान आनी 2 चेडूं 2 वर्स आनी 7 वर्स 3 चेडूं तागेले तो सान प्रायरी तो सरलो तेन्ना मिगेले तागेले अंत्यक्रियेन परत जावन येतना मेल आम्मान बैसून भितर बैसून सहज न्हय दोळ्या उदक कळ्ळें कसं करचें रे न्ही 3 चेडूं आसा तूं कसले बेला हांव ना हांव असो देवान आमकां बल दिलां आमकां ताकद दिल्या शक्ती दिल्या आमगे मालगड्यांच्या हांगा काम केलां कसलें आतां भितर कांय जावच ना तूं कसले भिल्ले हांव आसा हांवच न्हू तुका लोटून त्या दीस तिकून तिका एक धैर्य हें बरें बशीन आसपणें पुरो चेडूं हे लास्ट चेडूं मालगड भावाल आनी पुरो जाणां ओट जाले मिगेले घरकडे मिगेल 2 चेडूं आमगेली आनी ती आमगेली न्ही ही 5 चेडूं ओट जाली कसलें आमकां कसलें देवा त्रास जाय न्ही कश्ट जाय न्ही आनी पुरो चेडूं आमकां चांग घराण्या भितर लग्न जालें तांणी तशीच चेडूं न्हय चेल्ल्यांनी चेली ते न्हय तांणी एकल्यानी सांगू सुरू केलें बाप्पा म्हाका दोस्त आसा गेलो जायत गो म्हण तो म्हाका तांगेलो तांकां परिचय आसा हांव वता तशें आमीच जावन मालगड कोण म्हण तांकां मेळ्ळो मालगड ओट्टू मेळ्ळो आनी आमी 2 जाण गेले निमित्त खंयचेची घरकडच्यांनी कळलो कसं ना म्हणलें ना आमी निमगेला म्हणलें एक खुशी गौरव अरे तूं आसतना कसं हुस्कस पुरो लग्न करून दिलां पुरो चेडूं तशी जालां आतां तुमी तुमगेले पुत्ताले न्ही सुन्नेले दाम्पत्य पळयता आसाची दुवेले न्ही जावेले दाम्पत्य पळयतात तांकां पळयता पळयता तुमी नवे शिकील कसले आसा गी तांगेल द्वारी म्हळ्यार तांणी कितली म्हळ्यार तुमी बारी रोमॅन्टीक दंपती आसाची जाल्यार तांकां पळोवन एक नवे कसले तुमकां तांतूंतल्यान मेळ्ळेले आसा की तांणी कशी जीवन करता वय एक कसान म्हण म्हळ्यार आतां हांव सांगलें आमगेलें घर पळोवन घेवं तसलें मनाची एकली चिल्लेक लग्न करून घेता हांव
मिगेल मात्यान ते आशिल्ले म्हणून मिगेल सून हे वाक्श्रवण तज्ञ तुम्हाला सांगलें तिक चांग स्थान आसा त्या एज इन्स्टिट्यूटान शिकयतात ते तिणें हांगा तिराब्बून ते काम काण घेतलें आनी तिणें तिगेल बा म्हणून हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ताका 2-3 वर्स एक गांवांत निमगेल्यार आनी 2-3 वर्स आनी एक गांवांत निमगेता असल तांगेलें जीवन शैली आसा आनी दोनी चेले चेडूं आसाचे ते चेडूंक तांणी सुदारसून व्हरचें तीन पळोवन घेवची रीत नीती हें पळोवन म्हाका हांवें तांतले कशें एक सांगलें पाठ शिकला आमकां कशें सुदारसून वचत आधुनीक जिवनाक येतना आमगेल्या जिवनाक तांकां 40 वर्साचे फरक आसा हे 40 वर्सान तूं जगत ती कशी बदलना आत्ताच हे सुविधा पुराव वापरून तांणी कशें जीवन चलोवचें पळय दोनी नात्र आनी ते म्हाका मेल सून राबले कळ्ळें आतां पळय ते तेक जाणाक तिणें एक नमुन्याचे कपडे घाल्या पळय हे म्हळ्यार तांगे चिंतन तूं एक सारकी एक बळ आसा ताका एक नवीन काय आसा आनी ते विचार आसा म्हणून म्हाका एक ते भारी खुशी आनी ते हांव शिकलो तांगे लागीं आमगेले चेडूं आमकां तितलें मनाचें हें करचें दिसना तेन्ना सिस्टम ती वेगळें म्हळ्यार केन्नाय आमी म्हालगड्यान केन्ना आमगेले चेडूं आमी सांगू वचचें कसले आमगेले थापू वचचें तांगे जाल्यार चेडूं तुकुनूय आमी घेतलें रे मस्त ते एकमेगेले पुत्ताले आनी सुनेले तांगेले जीवन शैली भितर हांव पळयलें मिगेले धुवे येयलें तशीच तिणें एक विचित्र सब्जेक्ट कोणाक तें आयकून वताच ना लँग्वेज बेस्ड सोशियोलॉजी म्हणून इंग्लिशार सांगतले भाशाद्वारे समाजशास्त्र भाशे निमित्त समाज कशें जाता म्हणून एक विशेष सब्जेक्ट ते जर्मनी गेले हांगा केले ते हायडलबर्ग युनिवर्सिटी गेले तिका जर्मन भास तिणें उलोवचें आनी ते जर्मन लोकाल तिगेले संबंद पळोवन तिगेले माय मावाक एकदम आश्चर्य जर्मन न्हू तांणी आमगेल्यासून चड तूं लायक भास कशी जर्मन भास उलयता म्हण ते वायटली म्हळ्यार एकदम कसं ताजे बग्गी कसं एक व्हड एक शो करना तिलें तीन ते एक ग्रास्प केलें ते एक ज्ञान घेतलें आनी ते जगत त्याक ते पसरूच्याक तिगेले एक नमून तिणें केलो ती जितलें केलें आमगेलें कसलें ताका हें ना आमगेलें कसलें ताका हाजी अगत्यपणी असल शक्ती चेडवाले आसता अशें म्हणून तांगेले एक सारको पाठ हांव शिकिल्लो आसा आतां तुमकां दोन चंद नात्र चेल्यो त्या नात्रांनी तर तुमगेलें जीवन आनीक कितले लागीं आयले म्हळेले सांगू येत उषा वय मस्त लागीं तांतूय आतां पयरी 2 वर्स दोकून आम्यानी तांणी एक दीस तांकां पळय न्ही जालें रे फक्कने आमकां तळमळ येता कळना एक घड पुणी तांणी तोंड दाखोवन वताची आनी कसं म्हळ्यार हांनी नात्रांनी व्हड नात्यान जातन जाल्यार तिका सकाळचें नर्सरी आपोवन व्हरचें थंय बसकारोवचें आमगेले एक्टिविटीज आमी आपोवन व्हरता आशिल्ले जी डान्स कार्यक्रम पळयले ताका आपोवन व्हरता आशिल्ले आमी ते पूर आमकां लायक आज्जीकय आतां सान व्हड एजचे व्हड जावन तिगेले स्कुलाच्यान हें चड जाला सान्नेक आमी तेच करताची आनी कोंकणी केंद्र आयल्यार तिका आमी घेवन येताची विंगड कसनय कार्यक्रमां ती निमगीता आज तुमकां खंय वचचें आसा म्हळ्यार स्कुलार रज आनी आसल्यार आमकां तशें देखून रात्रीच न्हिदोवच्याक वांट आसता आज्या लागीं बापा मा लागीं सकट न्हिदोवचें 2 जाणां घेवन आमकां एक बेड्डार न्हिदोवचें जायना तेजे देखून तांणी आनी हांव वांट कोण घेवचें आनीक कुडांत हांव एकलें घेवन न्हिदोवचें आज ही न्हिदलें जाल्यार फाय आनी एकली न्हिदत तशी कळवा मागीर तोवय जाय हांवय जाय अशी पुरो आमी मस्त गंमत करताची आनी आमी उलोवचें सकट टॅक्नॉलॉजी हे सकट उलोवचें तांणी आमकां आमगेलो टू मेळ नासताची चडावर आनी हे सांज चेडवां आतां तांगेले एक बुदोन काय कशी आसता म्हणून हांव तांकां केन्नाय सांगची भागवतांतली कृष्णाल काणी आतां पुरो पुस्तक येतात न्हू पुरो पिक्चर दाखोवन मिगेलो न्हिदोवन थंय काणी सांगची ती सूर्य दाखोवन सगळे सांगता पुरो एक आयकता ह्या नात्रांनी तांकां आनीकय तांकां ABCD की अ ई की बरोवचें येना त्या कालार ते पुस्तक हांव नातेल वळार अशें करून बहीण घेवन कृष्ण तेजो वाजिला म्हण करचें वाचचें कशें येना आनी शिकिल्लो हांनी सांगल्या बरीची
तांणी घेवन बसताची ती रीत तांणी सान आसतनाची म्हळ्यार समोर ह्या करचे पुढे आणि तांकां आजकाल हाजेर मस्त पुरा येता न्हू नेटफ्लिक्स हाजेर ताजेर ते पुरा कार्टून कॅरेक्टर ते पुरा तांकां पळोवचें आसा पेप्पा पीग पळयता पुरा चेडूं आतां ते पेप्पा पीग पळय ते पुरा आसले रे हे छान चेडूं मनान तसं आज्यान आमकां तें सांगचें चेडूं आज्यान आयल्या रे मागीर आमी रे तूं ते म्हाका बकासुराक मारलेली काणी सांग ते थंय सोडलें पेप्पा पिगांनी हें हो हें चेड सांगता उमेदी हक्का आसा म्हणून तें तांणी एक तांगेलें मनां येता ते उगूर येवन तें सांगता म्हाका तूं तें सांग ताका कशें जालें ताका कोण कशें केलें कमसा कशें मारलो कळ्ळें इत्या मारलो हें सांग म्हणून म्हणटा आनी आमी टीव्ही घालता तरी तें पळयता ಸ್ವಲ್ಪ हांव ಸ್ವಲ್ಪ वेळ पेप्पा पीग पळोवया म्हणून पळय गो म्हणून सोडटा मागीर ಸ್ವಲ್ಪ सांगता हांव तांकां जनक जनक पायल बाजे असेल सिनेमा दाखोवचें तांचं संगीत नृत्य पुरा आसना तुवें ते धान 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 पद ते घाल दाखय ते उडले आज्या चिंतन कशें आसा म्हणून ताका ते अणभव येता कळटा मनाक आनी तेजे उड मेळून वता ते हट करचे हे प्रक्रम असल एक चेडूं गुण आशिल्ले निमित्त चंद जावन चलती काम आतेक आणि तुम्ही पद सांगू आसा ताके समय दोन घेवन हांव एक प्रश्न निमित्ता तुमगेले लग्न जालेले सुरवे हान तूं सगळ्यांक एक ते आमी प्रेम म्हणून लेखताची ते मे बी काम अहीं आसा पुरो जाल्यार तेन्ना चड मोग आशिल्लो बामणाक मिगे वयरी प्राय जाता जाता मिगे केस दव जाला आतां बामणा मोग ना म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ बायलाले पिरपीर आसता तशीची बामणाकय पुढे ही म्हाका लायक हें करता आतां कॅर ना ती गेलीतल्या ती नातरांक घेवन बसली तशी अशी म्हणून तशें तुमगेलो मोग आतां आनीकय चड जाला लागी कसं जाला ताजे अवस्था कसं आतां पळय हें 25 वर्स फुडलें चित्र हें चित्र दाखोवन आमी उदाहरण घेवन मुखार आयल्या रे म्हाका कशें हें दिसता म्हणून म्हळ्यार प्रेम प्रिती आसता पळय हाका मस्त फांट्यासाची एक दैहिक प्रेम असता एक मानसिक प्रेम असता एक बौद्धिक प्रेम असता कळलं एक आध्यात्मिक प्रेम असता हे पुरा प्रेमाचे वेगळे वेगळेची रंग वेगळे वेगळी वाट ते नेचराचे सैमाचे नेम प्रकार चोलका ते नेम प्रकार चोलचे जालेले निमित्त ते एक पावंड तरी अनेक पावंड मागीर अनेक पावंड तेच पावंड्यार मुखार वता आसता ते 30 वर्स म्हाका शिशिल्लें आत्तां सुका म्हळ्यार तें आसना तें प्रेम म्हणून तशें कोणूय लेखका धरचेनाचे प्रेमाक एक वयर 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 वचूं आनी ते आध्यात्मीक पावंड्यार आमी वचून पावका तें परिपूर्ण प्रेम कृष्णान हें जिवनाचें हें तें कशें न्ही आमकां दिलें ताणें एक संदेश त्या संदेश प्रमाणे तास जाले निमित्त आमगेलें प्रेम कशें आशिल्लें की आमगेलो तो प्रेम तशी आसा तशी चोवन वतना म्हणून म्हगेलें मनाक दिसचें चड जाल्ला उणी जाल्ला म्हणल्यार प्रश्न येना आमकां एकमेका वयरी मोग पडटा मोगू म्हळ्यार कसो मोह मोह तो आमी त्या अध्यात्म स्तरारी आमी उलोवन घेताची आमगेल सुमार दोस्त आसाची जे आमगेल घरकडी येवन अध्यात्म आमगेले डिस्कशन आनी आसता आमगेले तेन्ना हांवूय बसता म्हाका त्या पुर्दोकून इंट्रस्ट आसा तेच एक 10 वर्सां एक आमी म्हणटा दशमान आमी उलोवन घेवचे आसा हा 30 जाल्ली गो 40 जाल्ली गो 50 जाल्ली गो तशी सुरवेर दुखून तशीच अभ्यास आत्ता तेंची हें कर न्हू अध्यात्मान तूं आमी कशी आमगेले वाडूका कसन आमी वय म्हण कोरका अंडरस्टँड कसन करका संगनातील कसन आमकां कोळका हा मेगेल लेक्कारी हांकां हांव केन्नाय म्हणचे आसा की हांव अंतर्यामीशे तांकां कसं नाही आजी चिकेची चिंतन आसलें हांव उरलें कसं नाही नुतं सायलेंट तांणी जावन उलोवताय हांव वेट करता गडबीड करून उलोवच्या ना तांणी कसं नाही विसरल्यार विसरता आतां हें जाता जाता त्या सहज त्या कसं नाही विंगड नाही त्या पुरा आमी मेळनोची तशी हांव म्हाकाय कसं नाही कसं नाही कष्ट आसा म्हूण दिसल्यार तांणी कुडले म्हाका एक मार्गदर्शन करताचे
आम्ही एक दुसऱ्या त्यामुळे तशीच आम्ही हुंदून ओके ओके आता 2 मिनिट भितर डॉक्टर मामान सांगता मागीर 3 मिनिट तुमगेल पदाक म्हूण दवरला आता तुम्ही पुरा नमने सीकाक पुरा म्हळ्यार आमी तुमगेले एज ए फिजिशियन जावन आयल्यार तुम्ही आमकां वक्त दिता आमगेल सीकाक आता दाम्पत्य एक सीख आसता म्हळ्यार हे नवे आतां वारडी जालेल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ संघर्ष गी नातल्यार गड भितर वर्स 2 भितर गी आनी कितले गी म्हयनो भितर डायवर्स असले पुरो मस्त आमी आयकतात आता पुरा समाजांत तसल एक दाम्पत्य सीकाक तुम्ही एक जनरल जावन सकडे आमगेले कितले गी जन पळयता असं आमकां तुम्ही एक कसं वखद दिताचे कसं सांगताचे थेरपी कसली खंयचे कितले सान प्रायर दाखवून जाल्यार आनी कितले व्हड प्रायर दाखवून जाल्यार आमी इंट्रोस्पेक्शन म्हण भितर पळोवचें शिकता भितर पळोवचें शिकले कुडले आमकां सहान प्रायर देखून व्हड प्रायर दावतले ते बदलावण देहांतू मनांतू चित्तांतू कसं जाता म्हणून आमकां समजावण येता ते समजावण येयले कुडले तुका कळटा आज तुमी कसं सान कारणां खातीर झगडी करून घेताची हें कसं न्ही खंयचे नित्य निरंतर न्ही बदलता जीवन तसं न्हू हें तुमी असल प्रांत देखून संघर्शा देखून तर भायर येवका जाल्यार तुमी ते एक अंतर्याम जावन भितर वचचें शिकूका तेन्ना तुमकां वाट दिसता आनी हें अति कष्ट नाही तुका आज दिसच्या पर दुडवा निमित्त की एक धईक सुका निमित्त तुमकां झगड जाता की ताका एक सोल्युशन आसा कारण कसलं काय कष्ट ना तुमकां तें पार करूं येता ती शक्ती तुमी वाडोवन घेवका जाता हें केल्यार खंडीत जावन तुमकां व्हड वखद हाजेसून आमी दिवचे वखदासून एक व्हड वखद भितर देखून येता तें वखद होय होय तें तुका मेळ्ळ्यार तुमकां तेंच अमृत सांगता मस्त तें समजताचें आता आमगेले सखी गीत कार्यक्रम म्हळ्यार कन्नडाच्यो फामाद कवी अंबिकातनय दत्ता बेंद्रे तांगेले एक सखी गीत म्हण एक कवन संकलन ते एक दाम्पत्याचे म्हळ्यार ते कशा सुका मागीर परिपक्व जावन ते दाम्पत्य कशी ते पिकवून घेवन येवन सुमधुर जगता सुरवे प्रमस्त कष्ट दुःख पुरा भोगल्यार ते कडे कशी या जावका म्हळेली एक तागेले एक जीवन दर्शन तांत दाखयलेलो आसा तो एकಡೆ सांगता ಇರುಳು ತಾರೆಗಳಂತೆ ಬೆಳಕೊಂದು ಮಿನುಗುವುದು ಕಳೆದ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೆನೆದಂತೆಯೇ ಪಟ್ಟ ಪಾಡೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಡಾಗುತ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ರಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ म्हणून म्हळ्यार काला ओटूची परिपाक जावन परिपक्व जावन दाम्पत्य ते पिकून नवं चैतन्य वय वय आता तुमकां दोगांक पळयता म्हाका तुमी एक नमने समश्रुती कोण दवरलेले दोन्ही वाद्यशी म्हाका दिसता म्हळ्यार एक श्रुती खंय खंय कशी कशी प्रश्न घालून पळयल्यार उशक बामणा ओटूची तांतूय तूं कडे एक उत्तर सांगले हांव वेट करता तांगेले मनाचे कसले हे आसल्यार ते क्लियर जावच्याक तशी म्हणून तसल एक समजणी तसल नमने एक मेळा मेळी बहुशा तुमगेले आनमन लायक जाताक मेळा मेळी पळयल्या तसल एक मेळा मेळी म्हाका दिसता तशें आसतना तुमी दोगय संगीत प्रिय त्या संगीता विशय हांव मस्त तुमगेल्याक निमगू जाय न्ही जाल्यार हांव अशी जावन तुमकां पळयला ह्या कार्यक्रमा भायर तुम्ही संगीत प्रिय डॉक्टर स्वतः संगीत कलाविद आणि तुम्ही मुंबई असताना मस्त संगीताने शिकले अभ्यास केलेले प्रास आते काम गेले वीक्षकांक तरी तुम्ही दोगांनी मेळणे एक पद म्हळ्यार भारी संतोष जाता आणि ते बदललेले एक सखी गीत जाता म्हणून हांव लेखता आम्ही शास्त्रीय संगीत प्रिय जालेले निमित्त शास्त्रीय रागारी आधारित एक पद आमी केन्नाय दोग जाणां खंय गेल्यार म्हणचे आसा हाका एक आध्यात्मिक संदेश आसा एक हें कसं शृंगार रसय आसा भक्ती रसय आसा पुरांत भितर एक मिश्रण आसा थोडे क्लासिकल टच आहे तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ मैं धरा की धूल हूँ तुम प्रणय के देवता हो तुम प्रणय के देवता हो
मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। मैं धरा की धूल हूँ। तुम सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर। तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर। तुम हो काया, मैं हूँ छाया। तुम हो काया, मैं हूँ छाया। तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। मैं धरा की धूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो। मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम हो पूजा, मैं पुजारी। तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो। तुम प्रणय के देवता हो। मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। भारी छंद कोण सांगला आणि परस्पर एक समर्पण भावाचे एक गीत है ते तुमगेल दोग्गाल एक अनुरूप दाम्पत्याचे एक याशी म्हाका प्रतिबिंबशी दिसले भारी लायक जाले तुम्ही येद्दोळता हे सखी गीत कार्यक्रमा येवन तुमगेले इतले अमूल्य जालें तुमगेलो अनुभव तुमगेल दाम्पत्य गीत आमगेल सगळे वीक्षकांक तुम्ही आयकूंक दिले ताजे खातीर तुमकां दोग्गांकय देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद नमस्कार देव बरें करूं.